आज आम्ही हे थर्ड आमचे हार्वेस्टिंग मशीन आम्ही पिलेन गांवांत घातला। सकाळी पयलीं निल्ला घातले, मागीर सालिगांव गेले आणि आता पिलेन गांवांत 2 दीस पयलींच संदीपबाईन कॉल केल्लो की पिल्यांची सुद्दां शेतां पिकलेली आसा म्हणून। सो ताका लागून बेगींतल्या बेगीन आमी डिपार्टमेंटा कडेन ही मिशनां जी आसा हार्वेस्टिंग अरेंज केलेली आसा आणि आमच्या सालिगांव मतदारसंघान म्हाका दिसता सगळ्याकून पयलीं म्हटल्यार जाता, कित्याक थोड्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे चालू झालेले आसा हार्वेस्टिंग मशीन आणि तितूंतली आमची एक कॉन्स्टिट्युएन्सी। संदीप बाईंच्या तरेन सांगलां की पिलेन पंचायत म्हणून म्हाका दिसता शेतकारांक तांचो भरपूर तेंको आसता आणि तांकां बियाणें तांकां सारें हे टायम टू टायम दिवप हे ते काम करीत आसा। म्हणजे तांचो एकूच हेतू आसा की शेत हे आसा हे पडीत रावचें न्ही, शेतकार भाव जे आसा हांकां एनकरेज करचें आनी चडांत चड शेतां हे पिलेन गांवांत जावची म्हणून हांव खरेंच तांचें कौतुक करता। आणि म्हाजे कडेन सुद्दां जे आमकां घडून हाडूंक मेळटा, कित्याक हांवें ह्या वटी कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्या कडेन सारें वाटलां, कंपेन्सेशन कितें कितें लागता म्हाजे कडल्यान जावं सरकारा कडेन जावं, थंय जंय शेताची नाशाडी जाल्या थंय आमी सगळ्यांक कंपेन्सेशन दिलेलें आसा। सो एकूच आमचो हेतू की आमचे शेतकार बांधव आमचे भाव आसात आमी हांकां अन्नदाता म्हणटात आणि ताका लागून आमी तांकां मॅक्झिमम तेंच्यांनी शेत रावचें आणि हेजो फायदो तांकांच न्ही जाल्यार पुराय आमच्या गोंयाक जावचो ही आमचो एक हेतू आसा। चडांत चड शेत पडीत रावचें न्ही, सो ताका लागून आमी एनकरेज करता तांकां आमचे कडेन कितें कंपेन्सेशन हेल्प कितें जाय ती आमी करीत आसा। आणि संदीपाईन सांगलां तशेंच की शेतां आतां मळपाक सुरवात जाली ती तेंच्यांनी सारकें सिस्टमॅटिकली करचें, म्हणजे सगळ्यांनी एकठांय जावन एक आपूण आपआपलें शेत करून घेवचें, कित्याक नाजाल्यार आपलें शेत पयलीं म्हणून म्हणजे खूब हितून अडचणी येता। सो ते करचें न्ही, बरे तरेन आमचें हार्वेस्टिंग सीजन जावचें देवा कडेन मागता। आयज आमी पिलेन पंचायती कडेन आसा आणि आमच्या शेतकार बांधवांचो एक रिक्वेस्ट आसलो की सगळीं शेतां पिकले म्हणून तांकां मिशीन जाय म्हणून, आनी आमचो MLA केदार नायक हेणेन आयज हें मिशीन आमकां प्रोवायड करून दिल्लें आसा। तशेंच आमचे पंचायती वांकडी आमचे अंकिता आसा, सुवर्णसिंग राणे आसा, संतोष बांदोडकर आसा, आमचो सयाजीराव राणे आसा, बाकीचे सगळे शेतकार आसा। तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा, कित्याक हे मिशीन खूब दीस जाले खूब जाण सांगताले आमकां मिशीन जाय म्हणून, आणि हांवें आमचे MLAकूय सांगलें सगळ्यांचे शेत पिकलेलें आसा तांकां मिशीन जाय म्हणून। कारण कितें पावस पडटालो आणि पावस पडल्या कारणान आमकां ती मिशिनां हाडपाक मेळनासलीं, कित्याक थोड्यांनी शेतां पावस जाल्यार घालूपाक मेळनासलीं, आणि आता सध्या तरी वत पडलेलें आसा। MLAक सांगलें, MLAन रोखडेंच आयज मिशीन दिता म्हणून सांगलें आणि आयज मिशीन हांगासर हाडलें। मागता सगळ्या शेतकारां कडेन की सुरळीत बरी एके लायनीन सगळीं शेतां आपली लिवन घेवची, मळून घेवची, कारण सगळ्यांक दिसता आपणाचें पयलें शेत काडचें, आपलें शेत पयलें लिवन घरा येवचें अशें सगळ्यांक दिसता, पूण सगळ्यांची शेतां ही सगळ्यांची लिवन जातली, मळून जातली, पूण कसलीच कोणा कडेन कितें हुजत घालनासतना सगळ्यांनी आपली शेतां बरे तरेन एके लायनीन ती काडून घेवची। म्हाका पंचायत ही सदांच जे बियाणें हें सदांच वर्सान वर्स दिता, तशें सारें वर्सान वर्स दिता। तसोच आमचो MLA आपले तरेन ज्या कितें शेतकारांक कितें हेल्प जाय तो हेल्प सदांच तो करीत आसता। कसलेंच जावं तेजे कडेन कोण गेल्लो केन्नाच तो परतून येवंक ना, केन्ना जेन्ना तेजे कडेन कसलें काम घेवन गेल्लो जावं कसलेंच तो सदांच एक पावल फुडें आसून ते लोकांचें काम करपाक तो सदांच फुडें आसता। आयज वर्सान वर्स तो केदार बाब आमकां हे मिशीन जे आमकां हाडून दिता, जे करून शेतकारांक ताजो बऱ्याचो बरो लाभ जावचो, वर्सान वर्स तेंची शेतां रोवची म्हणून, तशेंच आमी पंचायत म्हणून आमी बियाणें सारें सगळें तांकां लाभ करून दिता। आनी हे वर्सा पळयता आमी तेणी खुबशीं शेतां अशीं केली आनी हेजे फुडें अशीं शेतां बरे भशेन लावची आणि आनीक लावन आनीक तेजे आमचे पिलेन जो गांव आहा तो ग्रीन करून सोडचो।